बदना बजाज भारी खुशेरस मोमेंट तुम्ही आलोचन करतस आजी मिगेल ಹೊಳೆ ಮೆತ್ತಸ हो होई होई तुमगेली ಹೊಳೆ मा मिगेल बायला हाव ती कप्पोचे ಹೊಳೆ म्हणनवे तुमकोतस मो ती येतस म्हणो मको भारी खुशी ಇದಲ್ಲ होई फोन करू काही कष्ट आम्ही पोटपुरा फोन करचक जायना आसिले त्याला रात पयर पडेल नवे निप्पन फोन करून सिरकून पडलेले तशी पुरा दत्तसील नवे ती नाशी मक्का भारी एक नमने मना बेचारू हा हे पूरा जना करत जायना मिगेल म्हणके बैलेक दुवे तेकी कुळारकी सोण असतात पडाय तांक मात्र अर्थ जाऊचे होई होई बायल एद्र असताना सणापुट्ट लढाई दत्ता ना म्हणा तश म्हणो आमक प्रीती ना म्हणवे प्रीती असता बा दाखोवंक घेवचक आमक नमने अहम दल मनशांक एक सांशी अहम भितर असत नवे आपण दरलो म्हणू तुगल वैर मग भारी मोग असको तुक सोंड रापच दायना गो म्हण सांगला री तोंड सोंड सांगला री मागीर बायलेन ससार केला री म्हण एक सांत भयीशी असता न्ही दुसऱ्यांक म्हाका गोतना म्हाका चिकीची सांशी भयी आस कोणाक पुराशी दिसता म्हणू कमेंट्सान सांगती ते हा प्राय दत्ता बायलाच आमकां सर्वस्वा आणि ती काही तशीच्या भावान सर्वस्वा हे प्रकृती नियम बा कोण कितले चंद कोण पळोवंक घेवन ती बायलेन लग्गी असील म्हणके दत्तवे बायल म्हळ्यारी आमगेल अनेक मन असील म्हणके बैलेल पूरा विचारू बमना ಗೊತ್ತಸ್ತಾ बमनाल पूरा विचारू बैले ಗೊತ್ತಸ್ತಾ चिके कान दिवनो मावनुल्लो चैक येती तांका मैंचेरी कितली प्रीती आसा तुम्ही आसती एक दीस पुडी म्हाका शुलेलावे तुम्ही हांव गांवा गेलेरी भारी खुशेर आसता म्हणटा ती पळय येती अन्न पळोनो चिक सिक्काती म्हळ्यारी म्हाका तुगेलेर मोग ना म्हणवे तू गांवा गेलेल तेन्ना पुरा हांवें शीत बेजार करून घेवन बसता गो तू येवचे दिवसच पळय मिगेल मन कमला फूल शेरळता गो तसवे तुका त्या पुरा तू कळना थंय जाल्यार आतांय तू गांवा वच पळय दूर आपूण पळय मिगेल तोंड कशी बेजारार आसता तू येता म्हूण कळटना कशी फुलता म्हूण पळय जाल्यार तुवें वचून पळय गांवा वच तू कोण नाका म्हणला भारी बुद्धंत म्हणले क्लिंतवे तुमगे हिकमतीक म्हाका कळना म्हणवे हांव तशी गांवा गेले रे अशें गम्मत करी येता म्हणून हांवें थो मारयती तुगेल्या उल्लोन दवचोच न्ही हांव हॉटला वता नाजी हॉटला येश ना ನಂಗಾಸ हांव हॉटला वचून येता ದೈತ್ವೆ आजी संजेतना कसने पुणी स्पेशल हुन करून हाडाती तुमगेला अम्म येतनवे हो हांवें हॉटलान तू स्पेशल करून घेवन हाडकावे इत्याक तुगेल माय येतस म्हणून तुका स्पेशल करचें जायनावें हांव हंगरान दप करचेक मायन येतरी तांगेले गुल्लोचे समजता रंदप करचेक टाइम मेळना तांगेला गत कितलो सुद्दी वट्ट जाल्ला की ते पुरो म्हाका सांगता नवे तेन्ना हांव रंदप करूं दत्वे ताचे खातीर सांगिला बा दायत कोर्न हाडता ना जाल्यार हंगाची कोर्न वाडता ದೈತ್ವೆ तू अम्मलगी लायकोन हरटी मारता बैस अन्ना आजी होटलाक तू येत की ना हांव एकलो वच्चे हाज होटलाक तुमची वस रे कसले कीची फाटी धरली म्हणकी दल्ला रे कसने फाटी धरला वे कोण ना तुगल फाटी धरलेले हम मनिके ये निमो ये वसरे मिगेल दोकी मक्का तुकू खुशाल असना कळत मक्का पुरा कळता तू हंगा बैस हांव हॉटला वचून येता इते सुरेखा हॉटला वचून येत गो चलडू स्कूला चमकलींतवे वय चलडू स्कूला चमकलींती आम्ही घरा येताना ಹೊಳೆ मेवून असता म्हणून खुशेर चमकलींती आज ಒಟ್ಟು सकळांक भारी खुशी वही गो अम्मी हे घरा नामळरी घर पुरा चप्पी चप्पीशी दिसत गो अम्मा इलरी घर पुरा गलगला म्हणत असता हांवें रक्तस अम्म केद नेता म्हणून
अम्मन हंग ज्ञानदल्लरिಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕಸಿಲೆ अम्म एत्त मणु खुशेर सीले अम्म इली तಮ್ಮ बारसली आज हम अम्मा का उंगला निकसने पैकुंदीनी तेरा चक दाइनी मका ती एकली चंगल पर सूटकेस गांगे तसिले हाँ तेरा ब्लमळरी हाँ वेरुणु तिक्क ಎರಡೈತ್ मण बियूनु हंगैली इतली सम्मसिली गम्मतल मका आणि वैरी मकंग निमगीतल नांती अयगो मक एकलोट चाकोंदी सकांदुकुनु कसलेत म्हणो गोत्ना बा ताळ सुकून सुकून येतस एकलोट चाकोंदी पळया अय्य कंचन मने बायन मनुष्य बही एकलोट चाकोंदिल्लरी हा म्हणा हू म्हणा तकड गुंड्राबल्यामू अय्य रट कसंद लागतो का हाँ अम्म गाव होतस मंडळतस वे ಹೊರಡಿಗೆ ತಾನು ಇತ್ಲು ವರ್ಷದಲ್ಲರಿ ಅನಿಕೆ ಲೊಡ್ಚ ಸೊಣಿ ಪಳ್ತುವೆ ಥೋ ಲಜ್ಜಿದೇನಾಗುತ್ತುಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ದೂಪಳೆ ಒತ್ತನ ಏಕ್ ಚುರು ರಡ್ತಿ ಕಿಪಳೆ ತೀ ಹಂಗು ಹಂಗ್ದುಕ್ಕನು ಒತ್ತನ ಇರಾಣ ಅಮ್ಮಿ ತೆಂಗೆಲ್ಲರಿ ಅಮ್ಮಿ ಎತ್ತನ ಇರಾಣತಿ ತಶ್ಯಸ್ಕಗೋ ಚೆಲ್ಲೆ ಚಡು ಮಳರಿ ये कवतार करत पडलरी काही कमी बजून खाती मुंडलेक्का त्यान मने करता बंद करते रडचे हांव तितले सांगतास हिज्जितले की रडता राबल्या म्हाका एकलोट चाकोंदी गो कसदल्ला बाहिका कसले तमगेल वनमाला ख्यान मने ताळ काणू लेतस ही वनमाला कसंदल गो अम्मा काय ना गो अम्मा काय ना हंगा दूर दोळे गेल गो काय दायनी राब चाकोंदिता मायंक मावंक तुक्का पर चाकोंदित गो अम्मा हन्नी बाहेर असत की ना अंगडी चमकलिंती मक एकलोट चाकोंदिवनु तुगल अम्मला कसदाय किते उलयता राब सुरवेरी मक एकलोट चाकोन हाड पळया हाँ मक मात्र नहीं तुगल मामा के दाय दिसता तन निमगुत पशी पुढे तंके कोंदी पुता तू अशी रडता रडता मग पेटा नगो अम्म घरा गेलरी तुगल हेंची तोंड दोळे मुखारी नी ಹೇಳ್ತಗೋ ಖುಷೇಳ್ ಪೆಟ್ಟೈಗೋ ಅಮ್ಮ ತಶ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ ನಕ್ಕುಗೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಯಾವಸ್ತುವೆಲ್ ನಾಟಕ ಮಕ್ ಪೊಳಚದಾಯನ ಹಾವ್ ಹಂಗ್ದುಕೊನ್ ಒತ್ತ ಬಾ ಹೊಯ್ಗೋ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ ಪುರ ಕಳ್ತಗೋ दलरी तोश बारसन रबेल्तदना अपाप दोळा उद्दा एत्तगो अम्म ना हांव राणा गो हांव कुशेर आसता मा कुशेर आसता तूं पडला नवे आतां हांव फुडें वरिना धैर्य घेतल्या तूंय तशीच अम्मा घरा गेल मागिरी हंगाचे ಹೆಚ್ಚನ್ काण बयसू नाका ಟೈಮ समदावनो खाण जेवण नीद पूरा कर अम्मा अन्नल वैरी मैनातल वैरी प्रकोपचनी कोर नाका हाँ अनेक संका म्हण लेक्किल पळे हेगो ही आमगेले सुरेखाल हेद्राक सगळो वेळो मिगेल गुणगान कर नाका तिकेक नमने बेजार दत गो अम्मा हे म्हाका अनुभव आसिल निमित सांगचे आमगेल सुगंधीन हंगा इल्तेत ना मिगेल मायन अयो मिगेल सुगंधीन थंय काम करका हंगाय काम करका म्हणो बारी शिफारस करचे गो बामणाल घरान तितले काम म्हणो हांव हंग इतले काम करचे हंगेल दोळे वचना म्हणो हांव केन्नाय बेजारत गो तशीच नाही गो आमगेल सुरेखाक तू सगळो वेळ मिगेल गुणगान केले रे तिक्क थंय बेजार दत नाही गो अम्मा तंतनी मागून आयले तंक गो हे मिगेल जीवन तू बेजारचे नेशी सगळो वेळ तें सांगू नाक गो अम्मा वय गो अम्मा सांगच्या नज्जा पूरा मग कळत गो दला कसं करत सांग तो मिगेल दू नाही गो अम्मा हंग तुगेल अवस्था पडेल मागिरी एक 4 दीस मग तेंचे वजत गो कितले उल्लोचनेज म्हणलेकले रे तत्तावलते तोंड एत्त गो आणि सुरेख तश्यनी कसं ಲೆಕ್ಕ ना गो अम्मा तू त्या पूरा ಮತ್ತೆ घांगे नका कळवे मग सांगत पळे तशीची तू तशीची टाइम मग समजावनो खाण जेवण करी काम म्हणो सगळो वेळ तेंची ಮತ್ತೆ घेऊन बैसू नका तुगेल खातीर थोडे टाइम दवन घे कळनवे दायत गो अम्मा
हांव तो सांगिल म्हणके करता. हांव तर मस्त सुदारशिल्ल्या, मस्त बुद्धी शिकल्या. तूच पळयतस नव्हे. तू फुडें येईल तेन्ना हांव कशें आशिल्ली आतां कशें आस म्हूण तूं कळटस मू. अशेंच गो धैर्य रे खुशखुशेर आसता गो मा. आतां तूं भायर सरलें नव्हे तेशें एक चूर बेजार जालें तितलेंच गो मा. तूं मात्र बेजार कोण घे नाका मा. म्हाका तितलें परत सांगता. तूं बारी बेजारार आस मू गो मा. तू हसता हसता हंग दुखून वचका गो मा. नातल्यार रे म्हाकाय तशीची तुगेल हें रडकुळी तोंडाची दोळे मुखार येत गो मा. तू खुशीर आस का मा दैतवे. आनी अन्नाकय तशीची खुशेरच सांग. मिगेलांनी कसं ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ್ म्हूण सांग दैतवे. सगळे ಜನಕ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ म्हूण सांग. आनी थोडे हप्पडोडी ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೊಂಡ್ ದವರ್ಲ तो चिल्ला गांगेन होरी मिगेल माय मावांक कळला कष्ट तो होर मतो. ना गो देवा ना. हांवें खुशेर आसता. घरांत तो पुरा जना लोटा हांव खुशेर आसता. हांगाच ಹೆಚ್ಚನ್ काणा. आनी ते हप्पडोडेनी नाक कसील गो मा. हांग कोणाक पुणी दी गो नाका गो देवा. मा तूं अशें न्ही म्हळ्यार म्हाका मस्त बेजार जाता. म्हाकाय आश आसना गो आमगेले मैनाताल चेडवांक कसं दिवका म्हणून. म्हाका आश आसना गो मा. कसें की घरांत आशिल्ली थोडे दिल्ली गो. त्या परत तूं आतां ओडकोन उरलो नाका. कोणाक कळची नाका. हांगा गोतस अन्नीची वैदकून काण दिलेले ते नुता होर तूं दैतवे. धायत गो पुता ಹೊರ್ತಾ. तू मात्र खुशेर आस का. कसने ಮತ್ತೆ गांग योचनेच पळय कसने कष्ट ಇಲ್ಲ ರೀ. ಗೀವಿಗೆ ನುತ ಬೈಸು नका. आम्ही पर आसती कसने कष्ट असते होडकी सानकी. तू आमगेला सांगका कळनवे. तू एकलीची मात्र घेऊन बेजार कोण बसनच. आरोग्याकडे जागृती. आणि आम्ही पुरा जन असती. हाव आनु मैनातू सुरेखा चढू पुरा जन तुमगे रोट्टासती कळनवे. मागिरी संगनशी बैसू नका. ना गो मा तसल कसने कष्ट ना. अकस्मात कष्ट ಇಲ್ಲ ರೀ ಖಂಡಿತ सांगतो गो मा. तू मात्र खुशेर आस का. हंगाचे ಹೆಚ್ಚನ್ काणू जवण नीद पुर सोंड बैसू नका. कडेरी ही सुनमाई कडेरी तो गज्जूक पुरा जन निमगिल म्हूण सांग दैतवे. ಹೊಳೆ ಮಾ ಕಾರ್ येऊन रबला वच हांवें. पुता जागृती वचन येतम्मा. पाऊल कुळे फोन करता काय. दायतम्मा. हंगात कसने ಹೆಚ್ಚನ್ काणका वचून या.